गीत घेऊया पेज 116 I1. आपटून सायबा पडला, दोनीर हांव शेवतोला, मोचें हांव दुखोवलें, स्वरूप मोचें भोगलें, काकलूत मोची तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज जावं येता तुकाय देव कृपा दिवं. आनी माये मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक मिसाची इंतेसांवां तशेंच मागोंक लायलां तेंचे पासत आपलो पयलोच वाडदीस समोर उमता तो ते देवाक दिनवासता बाबा डिऑन गोन्साल्वीस ताका बरी सावूत भलायकी आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे ताचें जिवीत जावंक म्हूण मागोंक लायलां. तशेंच भलायकी पासत मिसां भेटयलेली आसा फ्रांसीस पिकार्डो आनी फामील, भलायकी पासत आवी मेंडीस आनी फामील. आनीकूय 2 मिसां आसा ते भलायकी पासत डेनिस डेरल रिवेरो आनी फॅमिली आनी एंड्रू वाज ताचे देवाचो शुभाम आशिर्वाद आनी पेकोणी मेळोवंक. तशेंच आर्गांचे मीस आनी आपली यात्रा बरी भाशेन जाल्या पुरो म्हूण फ्लॉरी आनी फ्रांसीस फेर्नांडीस तांची इंतेसांव जावन आसा. तशींच आमी आयज हांगा एकठांय जाल्लेली आसा ह्या नोयेनान कुरपा मागोंक घेवपाक आमचे पासत. तर आमची इंतेसांवां हे वेदी मुखार धरून हे बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो आमची काळजां आमी दारून करचे न्हय अशें आमकां आयज उगडास करता. पूण आमची काळजां आमी दारून केल्यार कितें जाता? आमी देवा कडसून पयस वेता. कित्याक आमी देवाचें उतर आयकूंक तयार जायना आनी तें आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक आमी तयार जायना. तर ह्या वेळार देवाची काकुतान भोगसणें आमचे पासत मागोन घेवया की आमची काळजां आमी दारून करचें न्हय पूण माये मोगाची मोगाळ मनशां जावंक आमचे काळजा वरवीं जेजूच्या काळजा सारकें आमकां ही कृपा हे मिसान मागता आसतना आमची पांतकां ओडकून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी इसोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोट अपराध. हे पासत भाग्यां सदां सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. वर्त्या आनी मोहिमेवंत देवा तुजे मुखार खालती जावन आमी हे प्रार्थन करता. आमचे सोडवणेची परब लागीं पावत येता. तर पास्कांचो गूट व्हडे भोगतीन आनी सुफाळ्यान समोरमूंक आमची काळजां तयार कर.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू वरवीं जो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरेमियस प्रवादियाचें पुस्तकावेलें वाचप. सोवेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पालो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलों आनी तुमी म्हजी पोरजां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीत दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीट दिवंक ना. आपल्याच वायट कालाचे बुदी पोरमणें तीन चोल्लीं. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पाठ केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा तावन तें आयज पर्यान दिसान दीस पुरो जालें म्हणून नासतना हांवें तुमचीशीं सगळें म्हजें सेवकांक प्रवादियांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीट दिवंक ना. आपली मानतान केली आनी आपल्या पुरजोण परस ती पास जाली. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका ती चीट दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरजां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतरा चीत दिना आनी ताची शिडकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून ताजे तोंडांतलें सरून गेलें. देवाचें उतर हें देवाचे वडकरात. आमचो जबाब जावं दी. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कडप आमचो तारूक, ताका वाकाणुया. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पळोवया ताच्या मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताजी पोरजां, चोरवाक वेल्यो शेळयो. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाक आनी ओरोन्यांत मासाक केलें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तोय गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेली. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार. आमी सगळीं उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजांत तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकूटसार. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हटलें, बिएलजेबूल देंवचाराचे पोदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागोवंक लागली. तांची चिंतना वळखून ताणें अशें तांकां म्हटलें, दर एक राज दोशी जावंक आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ते पाड जातोलें आनी घरार घर मोडून पडटलें.
म्हणटोच सोयतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. तर बिएल्झेबुलाचे पोदवेन हांव देंवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात. हांव बिएल्झेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पोदवेन काडटात. म्हणटोच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलें शें जालें. कोण एक बोलीस मनीस हातयारां घेवन आपले रावणेक राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितलेंय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकीन बोलीस दुसरो एकलो येयलो ताका हारयत तेदना जे हातयाराचेर तो पातयेतालो तें सगलें काण घेवन तो ताचो माल व्हरतलो. म्हजे बागाक ना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुजयना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचें काळीज दारून कोरी नाका अशें आमी हें जबाब स्तोत्र गीत आयकलां आनी आमी व्हडल्यान उचारलां. आमचें काळीज खऱ्यांनीच आमी धारून केलां काय तें आमचें काळीज मोगाचें मोव काळीज जें कितें देव सांगता तें आमी आयकता आनी पाळटा. आमी पळयता जेरेमायस प्रवादी इस्रायल पोचेक उगडास कोत्ता की देवान तांकां अमके आज्ञा दिलोली आनी ते तुमी पाडूंक जाय आसल्यो आनी तुमी ते पाडून विसरल्यात. आनी आतां हांव तुमकां उगडास कोत्ता ही देवाची उतरां आयकात आनी ते प्रमाणे तुमी पाळात. आनी देव ताका सांगता अशें ती कोच्ची नात. कित्याक कोच्ची ना? कित्याक तांची काळजां तांणी धारून केल्लीं घोट केल्लीं. कित्याक संवसारी वस्तू पळयताले आनी संवसारी वस्तू फाटल्यान भुलोवन तेंच सारकें आसा पळय तांकां दिसलें आनी ताचे फाटल्यान गेले आनी देवाक फाटीं सोडलो. कित्याक देव दाखयता तो मार्ग तांकां कोटीन लागलो. आमच्या जिवितान आमी नदर मारून पळयल्यार अशेंच घडटा. खुबशे फावटी संवसार दाखयता ते वाटेन मार्गान आमी धांवता आमी वेता आनी देवाक आमी फाटीं दवरता. आनी शेकी जेन्ना सगळेंच आमचें सांडटा आमी म्हणटा आतां आमी कोणाशी या. देवूच आमकां तयार जाता वेंग मारून परत घेवंक. आनी ताचे लागून शुभ वर्तमानान जेजू उगडास करता देंवचाराचे पोदवेन हांव कांय करना. हांव खरें म्हणल्यार देवाचे पोदवेन करता. हे आतां जे इस्रायल पोजेचे वडील आसले ते जेजूकूय अशेंच निशेध मारूंक लागले देंवचाराचे पोदवेन. जे परी जेरेमायस प्रवादी तांकां शिकोवन दिवन देवाशी परत हाडूंक सोदतालो ते जेरेमायसाकूय ना करूंक सोदता. आनी आतां जेजू तांकां शिकोवन दिवन परत देवाशी लागीं हाडूंक सोदता. जेजूचेरूय बोगलांटा घालूंक लागले की तूं देंवचाराचे पोदवेन करता. कित्याक तांची काळजां धारून जाल्लीं सो तांकां सगळें दिसोन आसलें सारकें. आमच्या जिवितान आमचे दोळे आसात आमकां पळोवंक मेळटा पूण आमी स्वत आसा ते पळोवंक सोदिना वा स्वत जाणा जावनूय स्वताक आमी स्वतान चलना वा स्वताक आमी सायडीक दवरता आनी चलता तशें आसूं दी म्हणून आमी फुडें वेता. आनी जेजू उगडास करता अशें जाल्यार आमी ताच्या बागाक ना. आनी जेजू आमच्या बागाक आसा आनी आमी ताच्या बागाक आसा जाल्यार आमी स्वताची मनशां जातलीं आनी आमची काळजां माये मोगाची सगल्यांक येवकार दिवंक तांकां बरें जिवीत जिवंक आदार दितलीं. तशेंच सान फ्रांसीस शावेलाचे जिवितान जालें. आमी खुबशे फावटी आयकलां कशे भाशेन इनास लॉयलान ताका ताचें धारून काळीज आसलें तें माये मोगाचें केलें देवाचें जेजूचे उतरां वरवीं आनी तेचे वरवीं ताचें जिवीत बदल्लें. आनी जिवीत बदल्ले उपरांत देवाचें उतर ताणें आपणाकूच दवरूंक ना पूण हेरांक तो परगटूंक जंय जंय तो पळयता पिडा कोश्ट आसा थिंगा त्या लोकांक तो पावता आदार दिता. जांकां बोगसणें जाय आसलें तांकां तो बक्षिता. पूण हें सगळें तो देवा वरवींच करूंक कोत्तालो. आनी जेन्ना ताका कसले तरी निर्णय घेवंक जाय आसले गोंयांतल्या आनीक खंय वचून हांव देवाची बरी खबर परगट्टलो वो हांव अशे भाशेन हो वावर कोत्तलो हें तो चिंता आसतना तो सदांच देवाक पयलो आपले उजीर हाडटालो आनी देवाक विचारतालो तुका कितें जाय हांवें केलोलें.
आनी ते प्रमाणे आपले जिवीत तो चलयता. कित्याक ताणें आपलें काळीज माये मोगाचें मोवाळ काळीज केलोलें न्हय दारूण करून दवरलोलें. तर मागीर मिसा बलिदानान देवाचो आदार की आमी आमचें काळीज देवाचें काळजा सारकें करूंक माये मोगाचें आनी हेचे वरवीं आमचें जिवीतूच न्हय हेराचें जिवीत आमचे भोंवतणी जियेता आहा ती तें लोकांचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आनी सुफळ करूंक तांकां आदार दिवंक. आमेन. इल्लोसो वेळ ओगेच रावन ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करुया. कित्याक आमची काळजां दारून जाल्यार आमी आनी देवाशी आनी कितें मागतले. तर हे वेळार आमची काळजां माये मोगाची जावंक म्हणून मागुया. तशेंच जांणी तांचे पासत मागोंक लायला तांचो उगडास करुया. आमची कांय गरजो आसतल्यो ताच्यो उगडास आमी करुया. आमी आजुनूय हे कोरोना पॅन्डेमिकान आसा. वॅक्सीन आयलोलें आसा. आमी देवाक दिनवासता ताचे पासत. तशेंच देवा लागीं आदार मागुया. ह्यो सवलती आमचो सरकार घडोवन हाडटा ह्या वॅक्सिना वरवीं लोकांक पावोवंक ते सगल्यांक पावोवन बरें जिवीत सुफल जिवीत जिवंक आनी जी मरून गेलोलीं आसा ह्या पॅन्डेमिका लागून तांकां सर्गीचें सूख, जी दुयेंत आसा तांकां पेखोवणी आनी जांकां हो त्रास जालोलो आसा त्या घरांनी बुजवण मेळोंक म्हूण आमी मागुया. हे आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेवया पेज 34 C15. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोणवाळे बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगल्या खोटेपणांतली नितळ कोर आनी अशें तांचे देणे तुका मानूंक खरेंच सूख तुका तांकां भोगूंक फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काल्यान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना ओगोणीचे तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे शेगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सोल दलबार थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाता आमचेय ताळे मेळोवंक आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawatáco kút porgótuja. Soumia Jézu Tudzie moronami somoropta Tudzie puno জীবন পুনমami porgota Tudzia eniam ami odrekta बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबो तिका प्रितीमोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां जे सेगोदीन मेलेल्या समेस्तांक जपोल झोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया करून मागता आंकवार मारे देवाची मेसंगाती निर्मल पोती बागयोन सुजे बागयोन दोमदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या ते सोगल्या भोगतां बरोबर सासण्याचे सुखाक आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुमी मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक Amen. आमच्या सोडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सोवासका आमकां दी सर्गींच्या सुखाक ना आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेचे भावाताचे दीस काल म्हणजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ तो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुमचे भितरचे म्हाका फावना तुमच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलादीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळेंच म्हाका तूं एकवटता. तुजें सोशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 52 D10. Jesuची
आमचे दोळे धांपून जेजूक आमी आजीर जावया. तो आमचे कुडींत आसा खरो, पूण आमच्या मनांत आनी ओतम्यांतूय आसा. ताका आजीर जावया. पूण खूब पाटी आमकां पूर्णपणे ताका आजीर जावंक जायना, कित्याक आमी भितरल्यान ताका एकवटोन ना. आमच्या चिंतनांक, आमच्या भावनांक, आमच्या चालीक आमी वेंग मारलेली आसा आनी ती आमकां दिशा दिता, कंट्रोल करता. हाका लागून भितर आमी ताका चिटकोन रावना म्हणटोच आमचे भितर गोंदळ अदीक आनी अदीक वाडटा. आमी भायल्यान ताका आजीर आसा, पूण भितरल्यान आजीर जावच्याक हें सगलें आमचें भितरलें जिवीत जेजूच्या स्वाधीन करया. जशे भाशेन सायबान आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पिलें, ते भाशेन आतां काळजांत थावन कुडींत मनांत ओतम्यांत ताका सगलें आमचें भितरलें जिवीत समोर पुया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, दिव्य जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कुरपेन मोयपासान सांबाळ आनी गुटाचे रुपांत आमी घेता त्या तुज्या दिव्य जिवीत आमचे नवे जिविताचे दिसपटे चालीन दिसती पडूं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अशी बसात. पयले स्वातेर फादर जोवितो डिसूजाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्या मिसान ताणें भाग घेवन आमचे पासत हें मीस भेटयलेलें आसा आनी प्रवचन केलेलें आसा. ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे हेरांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कॉयराक वाचपाक येता तांकां, आमच्या सांकिस्तांवांक आनी हांगसर मदत करता तितल्यांकूय, आनी आमचे वॉलंटियर्स आसा तांकांय. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी यूट्यूबाचेर खूब जाणां वांटो घेतात आख्ख्या संवसारांत. तांकां सगल्यांक आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक केदो व्हडलो भावार्थ आमचो. कित्याक सायबान वो आमच्या काळजांनी पेटयला. जेजूचो मोग आमचे सगळें तो वाडयता. दर वेळा जेन्ना आमी हांगसर येता ताचे कडेन विनंती करता, तो आमकां दिता खरो, पूण कित्याक लागून दिता? आमी अदीक जेजूच्या एकवटान जियोवच्याक, आनी तें अदीक आनी अदीक घडोवन येता. देवाक दिवनासया. तर फाल्यां सगल्यांनी जांचे कडेन पास आसात ते मातशे पास घेवन यात तुमी, कित्याक फाल्यां घोडेक सुबेज लोक आसत आनी आमकां 2 रांगी करच्यो पडटल्यो, 2 लायन्स. कित्याक लागून? जांचे कडेन कार्ड्स आसात ताणें तोकूच घेतलेलो आसा कार्ड घेवपाक, म्हणटच तुमकां हांगसर जागे मेळटले, बाकीच्यांक मागीर सायडीन. म्हणटच हे भाशेन तुमी तुमचे पासस घेवन यात. फाल्यां दुसरे भाशेन मंडळ आसतली हांगसर, तुमी पळयतल्यात, पूण पासस आसात तांकां एके रांगेंत दवरतल्यात आमी. फाल्यां मिसां कशीं? फाल्यां म्हणल्यार तो निमाणो दीस नोयनाचो. खूब जाणांनी सगळीं नोयनां केलेलीं आसा. आमच्या लिस्टांत तरी भरपूर जाणांनी सदां येता म्हणून सांगलेलें. आयल्यान तुमी, तो तुमकां आशिर्वादान भरपूर घोटाय मेळटली. कित्याक सायबान सांगलां कुमसार करात आनी ह्या नोयनांनी भाग घेयात, तुमकां भरपूर ताकद घोटाय देवाची मेळटली म्हणून, आनी कृपेन आमी बरोवन येतल्या पेकोवणी आमकां मेळटली म्हणून. फाल्यां मिसां, पयलें मीस 6 तें इंग्लीश भाशेन, दुसरें 7 तिसरें 8 आनी चवथें 4:30 वरांक सांगीच्या. सगलीं मिसां
म्हणजे दोबाजीक कशी जातली कित्याक हाका फेस्त ना निमाणें नोयेन म्हणून हितून एक फेस्तूच कशें आमी दवरतले हांव फाल्यां खुर्साची वाट आसा आमचे भाशेन 8ची मीस जातकूच ती आमी दवरतले हांव तुमकां तर मिसां हांगसर दिवंक जाय जाल्यार दिवंक जाता तुमचें नांव आमच्यान घेवंक जाता पूण जाणो जायात की आमच्यान एकूच सिंतेसांव घेवंक जाता हांगसर पूण तुमचें इंतेसांव दुसरे कडेन घेतलें जातलें हांगसर तुमकां त्या दिसा म्हणून तुमचो बर्थडे पासून आमी मागता इंतेसांव मागीर ते घेतले दुसरेशी हे भाशेन आमी तुमकां म्हणून हितून तुमचे कितें मनांत आहा ते आवडे आमी म्हणून हितून शात्ती पावयता 17 आमच्या फादरीक वास्को दे रेगो जे 16 वर्सां हांगसर रेतोर आसलेले तांचे ओतम्या पासत मीस आसतले ते 1 म्हयनो जालो अंतरल्यार 91 वर्सांचे आसलेले आनी ताणें खूब वावर हांगसर केलेलो आसा इगर्जे पासत आनी सेवा धर्मा पासत हे सगळे ग्रंथ ताणें भाशांतर केलेले आसात दुसऱ्यांनी मदत केलेली आसा पूण ताचो व्हड भाग तातूंत आसा गायनाचो जेलो ताणें सुरवात केली ती गायनाची जेल्याची आनी ताणें पयलें नातालांचें ओरेसांव कॅरल ताणें स्टार्ट केलें आनी हे भाशेन 350 तातूंत पळय गायन आसा ती ताची तर आमी ताका त्या दिसा बेसपूय येतलो त्या दिसा तर फाल्यां 399 वर्सां सायबाक बत्ता सांत जाल्यार ताका 5 जाणांक 1622 वर्सां सांत केल्ले आमचो गोंयचो सायब फ्रांसीस शावेर इनास de Loyola तेरेजा अविलाची फिलीप नेरी आनी इजिदोर माद्रिदचो तांकां सगळ्या जाणांक ती पदवी मेळ्ळेली तर फाल्यां 390 वर्सां बत्ता म्हणटच हें वरोस आमी ताका भेटयता 400 वर्सां फुडल्या वर्सा बत्तलीं पूण आतांच सान तयारी करतले आमी वेगवेगळे कार्यक्रम तुमचे सगळे दवरच्याक अदीक ताची खोलायेन म्हणून समजणी मेळच्याक ताच्या जिविताचेर बरी भाशेन नदर मारच्याक आनी ताचें मूल्य जें आसात तें आमी अदीक खोलायेन आपणावच्याक हांवें म्हणून हितून सुरवात केलेली आसा जें आमकां सांत इनासान शिकयलां तें तुमचें सगळें हांवें दवरलेलें आसा आनी दवरीत आसा तर तातूंत आमी अदीक खोलायेन आमचें जिवीत सारया ती कॅस्केट हांगसर हाडली ती आमी दुरुस्त करूंक घेतलेली ती आतां दुरुस्त करून जालेली आसा आतां फाल्यां मीस जातकूच हांगसर मातशी तयारी करूंक आहा थिंचो थोडें काम करपाचें आहा सुमार आनीक 10 दीस लागत घडीक आनी हें हांगसर बंद करतले आमी थंयसर वावर करपाक कॅस्केट जालेली आसा तयार जाली थोडो वावर उरला मागीर आमी ती पोत्तून घालतले हांव मागीर ताचेर तुमकां पेपरांचेर आनी हेरांचेर बरोवन ही म्हायती दितलो पूण तें आतां काम जालेलें आसा दुसरीं कामां हांगसर घेतलेलीं आसा ताका लागून आमी खूब जे कोण इंजिनियर्स आर्किटेक्ट्स आसा ते बरोबर मेळोन तें काम कशें चल्लां कशें चलोंक जाय ताचेर थोडो विचार केलेलो आसा हांवें तुमकां सांगलेलें पळय वणटी सगळ्यो ओल्यो जालेल्यो आसा हाका भरपूर वेळ लागतलो पूण तें कितें करूंक जाय आमी फुडाराक आदीं ती प्लास्टर आसलेलो ताका तो प्लास्टर पोत्तून घालूंक जाय आनी कितें करूंक जाय तें आमी सगळें ताचेर मनन करता तुमी आमचे पासत मागात आमचे इगर्जे पासत सगळें बरें पळय तें करच्याक खूब वावर चालू आसा आनी ह्या फुडेंय आसतलो देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक उबी रावन आतां आशिर्वाद घेया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भाग्यवान फ्रांसिसाक मागणें भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतलें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय हे पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो
आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासो तुजी विनवती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगते पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सांत फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या घराचेर आसूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 240 U19. San